खरेवाडे सुकूर परवरीच्या हनुमान देवस्थानाचं बुधवारा 42व वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। या निमतान धार्मिक सांस्कृतिक कार्यावळी बरोबर संगीत मैफिली आणि नाटकाई लोकांक पळोवपाक मेळटली। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नमस्कारो वर्धापन दिनानिमित्तचा कार्यक्रम तसोच नवीन शिखर कळस पुनर्स्थापना कालच्यान विधी जाले आणि कालपासून ते आता आणि 5 दीस विधी आहात, म्हणजे टोटल एकूण 6 दीस विधी कार्यक्रम असतात। नाटक सांस्कृतिक असे कार्यक्रम दिनाचे असे आणि ते वर्सान वर्सा जातात, 5 दीस जातात म्हणून शिखर कळस बसयता ताका लागून 1 दीस वाडोवन आणि ताका लागून सगळ्या लोकांनी ह्या देवस्थानाच्या कार्यक्रमांक जावं कसले आनी फंक्शन आहा ताका हजर जावचे। हांगा गुडी पाडवा जाता, रामनवमी जाता, वटपौर्णिमा जाता, हनुमान जयंती जाता, महिला तर्फे सत्यनारायण महापूजा जाता, शेतकऱ्या तर्फे सत्यनारायण पूजा जाता, असे खूपशे कार्यक्रम ह्या देवळान जातात। आता सध्या आमच्या गांवांत ही सुकूर पंचायती आपली ही जर आसा जाल्यार सोनिया पेडणेकर, त्याच्या पयलीं आमचो संजय पेडणेकर, अशा रितीन दोगांनी खूब हातभार लायिल्लो आहा। हेवटल्या ह्या मंदिराक आनी त्या मंदिराक दोनांचे सांगता खरोखरच तेंच्यांनी खूब गांवांक मदत केल्ली आसा। खरोखरच देवान तांकां ह्या हनुमंतान आनी म्हाज्या सगळ्यांक जे कोणी जेणी हातभार लायला, जेणी कोणी आनंदान उत्सवान आपलें काम केल्लें आसा, ते कसले आसूं, पयशाचे आसूं किंवा हात लावून करूं, तर तांकां देवान म्हाज्या हनुमंतान चांगले आरोग्य दिवचे, ऐश्वर्य दिवचे आणि अशा रितीन हे कार्यक्रम ह्या फुडें आनंद याच्यापेक्षा जास्त करचे अशें हनुमंत महाराजा कडेन प्रार्थना करता आणि हांगा जय श्रीराम आयज आमचो कळस जो केलो तर कळस केल्या बरोबर आमकां आनंद जाता आणि आमच्या अशोकाच्या पुरोहिताच्या हातीन जाला म्हणून अगदीच आनंद जाता म्हाका कळ्ळें तुका। आणि अशेंच ही तुमी फुडलो कार्य करीत रावतो आणि बरो करचो आणि नांव मेळोवपाचें। आयज 42व्या वर्धापन दिनाचो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। तशेंच आयज शिखराचें स्थापन केल्लें आसा आणि कालच्यान प्रोग्राम स्टार्ट जाला। कालू आमी खूब सगळ्यांनी बायलांनी आमी सगळ्यांनी बरो एन्जॉय केल्लो आसा आणि आयज परत आहा, परत आनी 4 दीस आहा प्रोग्राम। तशेंच हांव सगळ्यांक मागता की अशेंच तेंच्यांनी येवचें। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।